रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष पंचायत वेंचणुकांनी उमेदवार उबे करतले। गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपी बरे प्रामाणीक उमेदवार आमी उबारतले अशी माहिती सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकारान दिल्या। फाटल्या 5 वर्सांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा खातीर काम करपी कार्यकर्त्यांक ह्या वेळार उमेदवारी दितले। उमेदवारांची छाननी सध्या सुरू आसा। तशेंच वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या वाठारांत पक्षाची बसकां सुरू जाल्यात अशी माहिती विरेश बोरकारान दिल्या। कॅन्डिडेट फाल्यां लोकांकूय एक्सेप्ट जावपाक जाय की बाबा हो बरो कॅन्डिडेट आसा आनी हो काम करता। फाल्यां अशें जावपाक जायना जो कॅन्डिडेट आसा तो कांयच काम करिना, ओगी येयलो आनी बसलो अशें जावपाक जायना। पंचायतींचे बाकीचे कॅन्डिडेट आतां आसता ते तशें चडशे जाण तशें आसता की सुशेगाद आसता, इलेक्शना टायमार उठता आनी मागीर कामां करपाक लागता। सो तशें आसपाक जायना। कंटिन्यूअस 5 वर्सां म्हटल्यार लोकांची सेवा, गोंयकारांची जी सेवा आसा ती सेवा करपाची क्षमता आसलेलो कॅन्डिडेट जाय। ताका लागून आमची जी स्क्रुटिनी प्रोसेस आसता तो स्क्रुटिनी प्रोसेसूय तांकां आमी सारके चॅक करतले की बाबा ते काम करूंक शकता काय ना काय, ते सुशेगाद रावतले। फाल्यां तो घरांत रावतलो आनी म्हणटलो की आमी आपूण काय ना, आपूण अवेलेबल ना जावं आनी कितें ना अशें जावपाक जायना। हें टोटल एक ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय आनी लोकांचो हित घेवन लोकांची जी आयडियोलॉजी आसा, लोकांक कितें जाय तें पळोवन तो वाड्याचें जावं गांवाचें कितें हित आसा तो फुडें व्हरपाक जाय। अशें आमी कॅन्डिडेट जावं बरे कॅन्डिडेट जे करप्ट ना, जेंच्यांनी करप्शन करूंक ना, जावं बरे कॅन्डिडेट आसा तांकां आमी फुडें व्हरतले।